आयचे सेशनांत आयिल्ले पुरा जनांक स्वागत आसा. पुरा भक्त जनांक पुरा मालगड जनांक स्वागत आसा. तुमगेले परमिशन घेवन हे सेशन स्टार्ट करचे वता. तुम्ही हे पुरा जनान हे स्पेशली हे भक्तवृंदाचे आयोजक पुरा जन कोण आसा ती ब्रजगोपी माताजी फॅमिली, ज्योतिकिनी माताजी, वेणी माधव प्रभू, गोपाल हरी प्रभू आणि पुरा सपोर्टान हे चंद्ररूपार हे कार्यक्रम जाता आसा. तुमगेले किंचित रूपार सेव करचे तुम्ही अवकाश दिले खातीर पुरा जना धन्यवाद. हरे कृष्ण. सो हे एक प्रार्थना करून आयचे सेशन स्टार्ट करूया. आम्ही ते भक्ती लता बीजावर डिस्कशन करता आसा ती, सो त्यांची कंटिन्यू करूया आज. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो हे नेक्स्ट एक 30-35 मिनिट्स खातीर आमगेले आयचे डिस्कशन सत्संगात चलतलें. ताजे नंतर तुमगेले कसं तुमगे शेअर करपा जाल्यार और तुमगेले कसं कॉमेंट्स असल्यार तुम्ही शेअर करीत सेशन कंक्लूड जाता. सो आमगेले टॉपिक आसा भक्तिलता बीजा वैरी. सो लास्ट टायमाचे चिके संक्षिप्त रूपारी ते लास्ट टाइम कसं कंटिन्युएशन. सो लास्ट टाइम आज संक्षिप्त रूपारी शेअर करता. टेकिंग केअर ऑफ द सीड ऑफ भक्ती म्हणून ह्या टॉपिक आशिल्लें. आनी हे टॉपिक आमगेलें चैतन्य चरितामृता देखून आसा. हे व्हड काव्य कृष्णदास कविराज गोस्वामीन बरयलेलें. तातूंत चैतन्य महाप्रभू कोण कृष्णालो अवतार भक्ता रुपारी तांगेले विशय पुरांतू बारीक विस्तारार सांगिल्लें आसा. 1000 श्लोका किंवा चड आसा हे काव्यांतू. आणि आयच टॉपिक आम्ही डिस्कस करचे ते मध्यलीला म्हणून तो भाग आसा चैतन्य चरितामृताचे. ताजी 19th चॅप्टर देखून आम्ही आयचे डिस्कशन करचे. चैतन्य महाप्रभून तांगेल भक्ता आवडटू तांगेल शिष्या आवडटू मस्त सकड हे तांगेल डिस्कशन्स असो उलोवन घेतिल्लें आसा. त्या पुराय बुकारी चांग रुपारी कृष्णदास कविराज गोस्वामीन ताजे उल्लेख केलेलो आसा. आणि आयचे आमगेले टॉपिक कंटिन्यू जाता आसा ते चैतन्य महाप्रभून रूप गोस्वामी ಒಟ್ಟು उलयलेलें. तांणी उलयलें तांगेलें तें कॉन्वर्सेशन आशिल्लें तांणी भक्ती विशय उलयलें ताजे विशय ते टॉपिक आसा. चैतन्य महाप्रभून मस्त जन भक्ताल विशय उलयलां. आनी स्पेशली तांणी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कोण सारस्वत ब्राह्मण परिवारा देखून आशिल्लीं तांणी दोग जाणां. तांगेले ಒಟ್ಟು तांणी भक्ती भावान सेवा करची कशी देवाक तसले विशयारी तांणी हे पुरा तांणी उलोवन घेतिल्लें आसा. सो आमी ते टॉपिक डिस्कस करताना आमी पळयलें की तांणी एक दृश्टांत घेता ती की भक्ती लता बीज म्हणून ते एक श्लोक येता 19th चॅप्टरांतू मध्यलीलांतू की ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाये भक्ती लता बीज म्हणून की गुरु आनी कृष्णाल दयेनाची ते कशें की एक भक्ती लताचे बीज आमकां प्राप्त जाता म्हणून. आनी मी डिस्कस केलें की कशी आमगेले भावना भक्ती म्हळ्यार ही भावनाची आमगेले मनस्पूर्वक जावन आमगेली ती भावना आसता देवाल खातीर प्रीती ती भक्ती आसता. आनी त्या भावना आमगेले मनांत आशिल्लें ते प्रीती आमी संवसाराच्या विशयांत वय मस्त सकाळांतू घाली येता जाल्यार ती भावना केन्ना आमगेले मनांत दुखून येवची हृदय आसा ती प्रीती आमी केन्ना देवाक सेवा रुपी कसं सेवांत अर्पण करता ती भावना तेन्ना ते आमकां आमगेले ते मुखारसून वचचें जाता म्हणून भक्तींत. अंगाचे आमी भावन मस्त कडेन हे संवसारा विशयान घालचे पुरो जाल्यार कसं एक क्षणभर और स्वल्प काळ सूख मेळचे पुरतांतू जाल्यार मुखारसून तांतू कश्ट मेळटा तशी शास्त्रांत उल्लेख आसा. आनी सगळें भक्ती म्हळ्यार कसं भक्तिमय जीवन म्हळ्यार कसं की आमगेले कसं ती एक भावन आसा ती प्रीती त्या आमी देवाल चरण कमलारी अर्पण करचें आनी ते एक प्रोसेस फॉलो केली जाता त्यांची भक्ती न्हू. आता भावन कशी आसता
आमगेल मनान तू इमोशन्स असता ती कशी एक चांग एक नॅल चांग एक भूमी असल्यारी तांतू कसने घाल्यारी होड जातले तशींची आमगे मात कसने घाल नातरी चांग कसने जातल म्हूण ना कसने पुणी काट झाड जावचे पुरो त्यांचे आमकां चड प्रयोजन ना चांग कसने झाड म्हळ्यार आंबो नारलू तसल झाड घालका जाल्यार आमी कसन की एक ट्राय करका आमगेल सायडान ताचे बीज घालका ताका सम रक्षण करका ते म्हळ्यार विंगड खंयचे प्राणी येवन खायनाशी ते सान आसतना ताका उदक मेळचें आशिल्लें तें पळोवका त्या पुरा आनी विंगड कसं तांतू लागीं झाड जालना जाल्यार तेंच्यान ताचें पोशण उणी जावचें पुरो तें आमी काण सोडका म्हळ्यार इंग्लिशान वीड्स म्हणटात पळय की कसं विंगड काट झाड येवन ते मेन खंयचें झाड आसा ताका होड जावचें सोडना तें तसलें असलें काण सोडल्यार तो कसन की आमगेल सायडा तो एक प्रयास जावका पडटा ताकाची ते कॉन्शियस कल्टिवेशन म्हणटा ती की कसन की एक प्रयास करका ऑटोमॅटिक नाही तें कसं एक चांग तुमी खंय फार्मान केल्यार की मस्त सकल केळ्याचें झाड आसा नारळा झाड आसा अशी नाही की ते ऑटोमॅटिकली जावन आसचें पुरो कोण की ते चांग रुपार ते कशें की ताचें पालन केलेलें आसता की ताका उदक पावत की ते कशें की प्रोटेक्शन कशें जावका म्हळ्यार कशें तें रक्षण करता तें क्षेत्राक त्या पुरा तांणी मना वेलेलें आसता ताका ते चांग रुपार त्या पुरा झाड व्हड जावन ताची फल प्राप्त जाता आसता तशींच केतना आमकां तें कुरूल आनी देवाल दयेन ते कशें की भक्ती लता बीज आमकां आमगेल्या हृदयांत मेळटा तेन्ना आमी ताका चांग रुपार पळयल्यार त्या भक्ती लता बीज देखून ती भक्ती लता तांचो देखून होड जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी आमकां ती मेन म्हळ्यार हे पॉयंटान आसा की आमकां ती एक प्रबल जावन इच्छा आसूं देवा लोट आमी कनेक्ट जावका एक संबंध पावका म्हूण कशी खंयचे चांग नेल्यार तूं बीज घालन ताका चांग रुपार पळयल्यार ते झाड खंडीत व्हड जातलें आनी मुखार सून तांचो फलय प्राप्त जातलें तशींच आमी पुरा जेन्ना आमगेलें निज स्वरूप म्हळ्यार आमी आत्माची आमी केन्ना चांग रुपार आमी कशें की प्रयास करतात भक्तीन तूं खंडीत आमगेली भक्ती व्हड जातली ती भक्ती लता भायर येतली म्हूण कशी आमगेल्यान तूं मस्त सकट मनान तूं हृदयान भावन आसचें पुरो जाल्यार तें एक सम डायरेक्शनार चॅनल करता ते चॅनल केल्यार मात तें सम पावता म्हूण कशी आमगेलें ऑलरेडी आमगेलें मनान तूं फुडें जन्माचें ह्या जन्माच्यांची मस्त सकट ऑलरेडी आमी चॅनल बांदून घालेलें आसा ते ऑटोमॅटिकली आमगेर भावन वता चांग वायट कसचें आसचें पुरो कशी कोणाक एक पिवचे अभ्यास आसल्यार म्हणलें की अल्कोहोलीक आसा ताणें खाली ते बॉटल पळयली तागेलें कशें की मनांत एक भावन येतली आनी तो आकर्शीत जातलो तांतू कसलें की ताणें ऑलरेडी ते चॅनल बांदून घालेलें आसा तशींच केन्ना आमी भक्तिमय जीवन करचें ट्राय करता ती हें भक्तीची चॅनल आमकां करका पडटा कसलें की आमगेलें ती मनांत आशिल्ली हृदयान तूं ती प्रिती भावन आसा पळय ते भक्तीन तूं देवाल चरण कमलेन देवाल भक्तांक डायरेक्शनान तूं तांगेल कडेन तांगेल चरण कमलान तूं ते डायरेक्ट जावच तशें म्हळ्यार त्या दिशान वच तशी करका म्हूण सांगिल्लें आसा आतां चॅनल बांदूच म्हळ्यार कसलें की आमगेलें तें भावन आसता हृदयाची पुरा ते एक डायरेक्शना वचचें म्हूण आनी ते कसन चॅनल्स म्हळ्यार कसन आमकां म्हालगड्यान ते ऑलरेडी पुरा कोन्न दाखयल्लें आसा आमगेल्या संस्कृतीन तूं देवस्थान नामस्मरण कीर्तन हें पुरा एक प्रकार देवा वट्टू कनेक्ट जावची चॅनल आमगेली भक्तिमय आशिल्ली भावना हें पुरा अंत दोखून आमी प्रकट करून तांतू दोखून व्हर येता मात ते भायली दृश्टीन मात केल्यार ते रिच्युअलिस्टीक जाता म्हणटात पळय ते एक मेकॅनिकल जाता करच्या खातीर केल्लें म्हणून जाल्यारीची त्या भावनेन करतना ते ती निज म्हळ्यार भक्तीच्यो उद्भव येवच्यो आतां आमी खंय ट्रॅव्हल करतना आमी मस्त कडेन पळोवन अशें पुरो की व्हड कशें की एक वाट आसा मात तांतू कसं ना तेन्ना आमकां कळटा तें पळयलें दिसता हांगा फुडें जेव एक न्हंय व्हळत आशिल्ली दिसता आतां तें सुकून गेल्या ताका ते न्हंय थंय दोखून व्हळत आशिल्ली पळय ते एक वाट शी जावन आसा जाल्यार तांतू उदक नात तशींच मस्त सकट संस्था और खंयचे एक आध्यात्मीक संस्था आसल्यार ते कशें की फुडें दोखून चोलन आसचें पुरो जाल्यार तें एक मेकॅनिकल और रिच्युअलिस्टीक रपर जाल्यार ती भावना तांतू दोखून वचना जाल्यार तें सुकील न्हंये म्हणके तें आसवय भायल्यान चॅनल जाल्यार भावन म्हळ्यार तें उदक भक्तिमय भावना तें होळका तांतू दोखून ताका कसने संस्था कसने आमी भायली दृश्टीन कसने करची प्रॅक्टीस करची आसता पळय अनुष्ठान त्या भक्तिमय भावनान केल्यारीची ताजे कसन तें पर्पज आसता तें जाता म्हूण पळयता आनी
आमगेले इमोशन्स आमगेले भक्ती करताना कशी ते एक आमगेले भक्ती लता बीजाक आमी उद्दा घालून ताका होड करचे पळयता ती तेन्ना भगलेन विंगर सकट काट झाड येवचे पुरो आनी ते मेन खंयची झाड आसा ताका होड जावचे सोडना ते तसले प्रॉब्लेम जाता आनी ताजे विशीं आज आमी थोडे एक 5-10 मिनिटां मुखार उलोवचे आसा कसं जालें की ते भक्ती लता होड जाता पळय ते आमगेले हृदयान ते भक्ती लता बीज गुरुले कृष्णाल दयेन आमकां प्राप्त जाल्लें आसा ಮತ್ತೆ ಗುರು ಕೃಷ್ಣಲ್ ದಯಂತ ಆಮ್ಗೆ ಹೃದಯ भितर ते भक्ती लता बीज जालें आस पळय ताका सम आमी घेतल्यारी ते लता होड होड जावन आध्यात्मिक जगत ते पावता काय ते होड जावन म्हळ्यार ते आमगेले एक्सपिरियन्स आसता पळय अनुभव ते भक्तीचे आमगे हृदया भितर आसा त्या होड होड जावन ते आध्यात्मिक जगत ते अनुभव आमकां प्राप्त जाता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन आमी म्हणटात पळय ते जॉग्राफिकल प्लेस नाही म्हणजे भूगोला लेकर नाही ते एक चेतना शक्ती मॅटर ऑफ कॉन्शियसनेस म्हणतात कशी क्रिश्चियनिटीन तुम्ही म्हणतात पण किंगडम ऑफ गॉड म्हणून म्हळ्यार ते अशी कसं नाही आम्ही जनरली कशी लेखतात पळय की त्यांचे एक आम्ही एक चित्र पळोवन अशें पुरो की हे संसारू आनी हे आध्यात्मिक जगत म्हळ्यार कसं की एक जॉग्राफिकल बॉर्डर्स म्हळ्यार आमी खंयचे मॅप पळयतात पण हा इंडिया हांगा आसा नेपाळ हांगा आसा बांगलादेश हांगा आसा पूण आमी जॉग्राफिकली पळयता ती हाची बॉर्डर आरी इंडिया देखून बॉर्डर क्रॉस करून गेल्यार नेपाळा वतली बांगलादेशा वतली अशी आमी पळयता ती तशी आमकां मन येवचें पुरो की हो संसार अशें आनी कसं की एक बॉर्डर आसा आनी ते बॉर्डर क्रॉस करून गेले सुद्दां आध्यात्मिक जगता वचून पावतली ती म्हणून सो अशी आध्यात्मिक जगत आनी हो संसार म्हळ्यार अशी जॉग्राफिकल नेबर्स न्ही ते विंगड एक तत्व आसता इतलें सिंपल ना ते म्हळ्यार अशी न्ही की फिजिकली ट्रान्सपोर्ट करून वचचें येता कशी आतां आमकां हांगा देखून दिल्ली वचपाक जाल्यार ट्रेनार बसून चमकलींत आमी तशी न्ही हें आध्यात्मिक जगत ताचे देवाल प्रीती अनुभव करची म्हळ्यार रियली आमगेले केतना भावना देवाल प्रती 100% जावन तांतू आमी देवाल प्रतीच आमगेले ओवरऑल आमगेले जिवनाचें आकर्शण तांतू आसता तेन्ना आमगेले ते भक्ती लता बिजान आमगेले हृदया भितर ते भक्तीचे अनुभव जावन देवाल दय प्राप्त जाता म्हूण सांगितलं आता आमगेले भागवतान ती एक काण येता तुम्ही मातशें आयकून वेशा पुरो की अंबरीश महाराज आशिल्लो ताण कशें की ती काणी हांव काणी सांगना हाजी जाल्यार तातूंत एक पॉयंट आसा की कशें की जाल्यार सीता दुर्वास मुनी ते श्रापीत करून ताका बाद दिता अंबरीश रायाक तेन्ना तो देवाल व्हड भक्त आसता देवाल व्हड भक्त आसता म्हळ्यार ते देवा पळोवचें जायना की अंबरीश महाराज तसले भक्ताक कशें की कश्ट येता असं म्हणून तेन्ना देवाल सुदर्शन चक्र दुर्वास मुनी मागशी लागता आणि दुर्वास मुनी भिवन सगळे हेकड तेकड भोंवतकय तो हांगा थंय हेकड तेकड ते भारी भागवतमान ते पुरा सांगिल्लें आसा दुर्वास मुनी खंय खंय धांवता म्हणून सुदर्शन चक्र तागेले मागशी येतकय आणि अशी वय सांगिल्लें आसा की दुर्वास मुनी धांवन वचून वैकुंठा पावता म्हणून आणि वैकुंठाक वय हाका वैकुंठा वचून देवाकय निमगीत दैक जावचें हेका म्हणून आनी ते हे कॉन्टेक्स्ट पॉइंट कसं म्हळ्यार दुर्वास मुनी वैकुंठा वय पावला जाल्यार ताका वैकुंठ प्राप्त जाला म्हणून सांगिल्लें आसलें ना तो थंय देखून गेल्लो जाल्यार की तो वैकुंठा तागेलें चमकलें रिजन कारण कसं नाशिल्लें की देवा म्हाका तें सुदर्शन चक्र मागशी पडलां तांत देखून म्हाका रक्षण करी म्हूण ताची खातीर म्हळ्यार एक कशें की कश्टा देखून सहाय मागच्या खातीर तो देवालय चमकलो ताका वैकुंठ प्राप्त जायनी तशींची भक्ती विनोद ठाकूरान अशी नवद्वीप महात्म्यां सांगचे आसा की देवाल धाम त्या पुरा योग माया शक्तीन लुप्त करून दाखयता आमी फिजिकली म्हळ्यार आमी शारिरीक रुपार धामा वय गेल्यार आमकां त्या धामाची ती महिमा आमगे हृदयान तूं ते एक्सपिरियन्स करचें जायना ते देवालय गुरुले आशीर्वाद व्हड व्हड वैष्णवाल आशीर्वाद आसल्यारय म्हूण सांगता आमी धामा वयर येता धामा भितर वचचें जायना आमी ट्रेन दवरून बस दवरून वृंदावन मायापूर द्वारका हांगा पुरा वचचें तें फिजिकली वचचें आमी जाल्यार आमगेले भावना ते हृदया भितर ती देवाल दय अनुभव करता जाल्यार ते देवाले गुरु दय जावका ते फिजिकली शारिरीक रुपार थंय वचून आमकां ते धामाचे अनुभव जायना म्हळ्यार कसन पुरापशी कसन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमगेल कॉन्शियसनेस आमगेल चेतना आमगेल भावना आणि त्या चेतना भावना आमकां ह्या जगत ते आसतान वय मेळच्या साध्य आसा म्हणून
रूप गोस्वामी सांगता ती. सो आता आमी आनीक एक एग्जाम्पल घेवेत की भक्ती लता बीज म्हळ्यार आमगे ते हृदया भितर आशिल्ली ती भक्ती आमी अनुभव करता ती. आणि त्या चांग रूपार पोषण जाल्ले निमित्त ती भक्ती लता होड होड जाता वता आणि ते आध्यात्मिक जगता त्या वचून पावत काय. आणि त्या आध्यात्मिक जगता वचून पावन जातरी ताचेर फलय जाता ती. आणि ते फल पक्व जावन पोण ह्या जगत्यान तू पडतात काय. म्हळ्यार आमी ह्या जगत्या असतानाची ते पक्व जाल्लें फल भक्ती लता जाल्लें ते आमी ह्या जगतांत असताना अनुभव करूं म्हणून. म्हळ्यार आमी ह्या जीवन एंड जावच म्हळ्यार मृत्यू नंतरची ह्या जीवन एंड जातरी आमकां ताका संकी एक भक्तीचे अनुभव जातलो वैकुंठ लोकाचे अशी नाही. रूप गोस्वामी सांगता ती ते भक्ती लता बीजार जावच ते फल पक्व जावन पडतात काही वयर दोकून. तेन्ना ह्या जीवनांत असतानाच आमी मनुष्य रूपी जीवनांत असतानाच आमी ते भक्ती लता बीजार जाल्ले फलाचे हृदयांत आमी अनुभव करूं येता म्हूण आनी सांगता ती. आनी तसले व्यक्तीक तांणी सांगतात की तांणी जीवन मुक्त म्हणून. मुक्ती म्हळ्यार ते विंगड टॉपिक असं जाल्यार आयचे सत्संगा विशयांत पळयल्यार आमी सांगची म्हळ्यार एक विदेह मुक्ती म्हणून. म्हळ्यार हे देह सोडून आमकां मुक्ती पावचे जाल्यार आनीक एक प्रकाराची मुक्ती रूप गोस्वामी सांगता ती तांकां सांगची म्हळ्यार जीवन मुक्त म्हणून. म्हळ्यार विदेह मुक्ती न्ही, ह्या शरिरांत असतानाच मुक्ती जावची. आणि ताचे विशय कसं न्हय रूप गोस्वामी सांगता ती इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते म्हणून. तांणी भक्ती रसामृत सिंधू म्हळ्यार हे चैतन्य महाप्रभू लोक तांणी उलोवन जतर वृंदावनावत तर तांणी हे बरयलेलें तांतूंत हो विशय तांणी सांगता ती की इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते. म्हळ्यार की केन्ना आमी इहा यस्य ह्या जीवनांतूची देवाल सेवेन हरेर दास्ये कसं न्हय कर्मणा मनसा गिरा आमगेले मनान आमगेल कर्मान आमगेल बुद्धीन निखिलास्व अपि अवस्थासु पुरा रुपार आमी देवाल विशयीची चिंतन करतात आणि ताका भक्ती रुपारी त्यांचे आमगेल जीवन म्हणटा ती ताका रूप गोस्वामी सांगता ती तो जीवन मुक्त म्हणून. म्हळ्यार ह्या शरिरान मनुष्य जीवनांत आसूनच तो मुक्त जाल्ला म्हणून. आणि ते पॉसिबल असं केन्ना ते भक्ती लता बीज वैकुंठा वचून ताचे फल आमकां आत्ता प्राप्त जाता ह्या जिवनांतू म्हणून. कसं जालें की ह्या शरिरा वट्टू आमगेल कनेक्शन अशें म्हळ्यार हांव संवसारीक विशयांत आमी आकर्षित जावन ते आमगेल कनेक्शन ह्या शरिरा वट्टू जाल्यार आमगेले मनांत केन्ना देवाल सेव करची इच्छा व्हड आसता आनी देवाल सेव करची ती इच्छा आसता तेन्ना आमी ह्या शरिरांत आसूनय मुक्त जालेत म्हणून मुक्त जाल्लेलींची तशी म्हळ्यार आमगेले ते डिझायर टू सर्व केन्ना इतली स्ट्रॉंग आसता त्यांचे ताणें मुक्त पाव येता म्हणून. तेन्ना प्युअर डिवोटी एक पण प्रभुपाद स्वामी म्हळ्यार ते आमगेलें इंटेन्शन इम्पॉर्टंट आसा इच्छा. प्रभुपाद स्वाम्याक अशी एक पण निमगेलें भक्तान इनिशियली 70s की प्युअर डिवोटीज म्हळ्यार शुद्ध भक्त कितले आसा ती हे संवसारांतू म्हणून. म्हळ्यार व्हड विशय न्हू शुद्ध भक्त जावचे म्हळ्यार. ताका प्रभुपाद स्वाम्यान अशी निमगेल खंय की आत्तां आमगेले संस्थेंत इस्कॉनांत कितले जन आसात मेंबर्स म्हणून म्हळ्यार भक्त फूल टायम काम करतात. कोण की सांगलें की 700 भर आसा ती म्हणून. तेन्ना प्रभुपाद स्वाम्यान सांगलें की 700 प्युअर डिवोटीज आसा ती म्हणून. म्हळ्यार तांगेले 700 विशय म्हळ्यार की आमी पुरा जन पोटेन्शियली प्युअर डिवोटीज आसा ती म्हणून. कसं जालें की आमी प्रोसेस केन्ना फॉलो करचे सुरू जालना मुखारसून वचून आमगेली इच्छा प्रबल असल्यार खंडित देव पावतलो न्हू कसं जाल्यार पावना. सो ह्या डिस्कशनाचे इम्पॉर्टंट पॉइंट म्हळ्यार की अशें दिसता की हय देवाल भक्ती अशी आसा की न्हय तें प्राप्त तेका व्हड विशय ना. प्रभुपाद स्वामीन सांगचे की देवाल भक्ती देवाल प्रिती हे जीवनांतू आमी ते एक्सपिरियन्स करूं येता अनुभव करूं येता. भक्ती लता बीज आसता फल प्राप्त जाता पळय ते झाड व्हड जाता तरी ते ह्या जीवनांतूची ह्याच जन्मांत आमी अनुभव करूं येता म्हणून तांणी सांगता ती. म्हळ्यार आमी खंयचे विशया खातीर वेट करता म्हूण ना. केन्नाय आमी खंयची परिस्थितीन जिवनांतू केन्ना आमी देवाल खातीर प्रिती व्यक्त करचे सुरू करता ती भक्ती करचे सुरू करता ती तेन्ना आमगेलें ते डायरेक्शन सुरू जाता देवाल भक्ती टुवर्ड्स. आतां मस्त सकट प्रॉब्लेम्स आसच्या पुरो फायनान्शियल आसच्या पुरो हेल्थ आसच्या पुरो खंयच्या निमित्त आमगेलें
भक्ती भावना भक्ती करची सेवा रूपी करताना आमगेले कसन की एक अडचण जाल्या म्हणके जावचे पुरो पारिवारिक स्थिती अशा पुरो फायनान्शियल आर्थिक स्थिती निमित्त अशा पुरो और आमगेल कसन प्रोफेशन निमित्त कसन कष्ट अशा पुरो हेल्था निमित्त कसन कष्ट अशा पुरो तो आमको प्रॅक्टिकली कसन की एक सर्विस करू पडला आमको सेव करचे मन असतं पडला ते आमको करू जायच ना कसन की एक अडचण येवचे पुरो जाल्यारी त्या अडचण सेव करचे येवचे पुरो ते सेव करची इच्छा कसन असपड मनात तू ताजी खातीर कसन अडचण ना ते इच्छा आमी दवरून घेवेत कसं की भक्ती म्हळ्यार फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट मेन पॉइंट म्हळ्यार भक्तीचे चेतना शक्ती म्हळ्यार आमगेली भावना आमगेली इच्छा शक्ती आमी भायली दृष्टीन कसन सर्विस करतात त्या प्रॅक्टिकली करतलींची जाल्यार ती सर्विस करची इच्छा पड आमगेल मनात कसन इंटेन्शन आसा तें इम्पॉर्टंट ती भावना इम्पॉर्टंट प्रभुपाद स्वामी सुरे न्यूयॉर्क पाविल्ली ती आमी काणी तुमी आयकून वेश पुरो 70 इयर्स आशिल्ली ती कसने तांगेले दुड्ड आनी कांय नाशिल्लें आनी भारी शिंया टायमार त्या डिसेंबरांत आनी म्हळ्यार कोणीय ना तांगेले रातचे सम कसने व्यवस्था ना थंय आनी थंय बैसून तांगेले मनांत कसन इच्छा आशिल्ली की आमगेले गुरूल आशिर्वाद आसा कसन की तांणी तांगेले मनांत आशिल्लें की कृष्ण भावना अमृत म्हळ्यार ही देवाल भक्ती एक ताची प्रचार जावन सगळ्या विश्वांत पुरा जनान हे भक्ती स्वीकार करता म्हूण तांगेले गुरूला इच्छा आशिल्ली ते करता म्हूण आनी तांणी बैसून तांगेली इच्छा आशिल्ली म्हळ्यार तांगेले मना दिसता आशिल्लें की एक समय येतलो की मस्त सकट मंदिर आसतलें आनी मस्त सकट मंदिरांत तूं हजारो कटल्यान भक्त आसचे पुरो म्हूण इच्छा तांगेली प्रबल आशिल्ली अशी न्हय की तांणी मना मात वेल्लेलें बद्द कसन की करचें ट्राय केल्लें सो इंटरनली इंटेन्शन आणि एक्सटर्नली कसं की सर्विस करचे ते दोन्ही इम्पॉर्टंट खाली इंटेन्शन आसा जाल्यार कसं की ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार सर्विस करनातल्यारी तेन्ना तुमी सिरियस न्हय म्हूण कळटा इंटेन्शन आसा जाल्यार केन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना आमी कसं की सर्विस करता ती तेन्ना ते इंटेन्शन आनी आमगेले भायले एक्शन ते मॅच जाता ताचे रिजल्ट मेळटले की ना ते आमगेले वयर आसा आतां दृश्टांतार एक सांचर्ड आसा आनी तो आवसुल्या वचून सांगता अम्मा म्हाका भूक लागल्या म्हणून हांव ताका सांगता ए चेडा हांव तूं कितले प्रिती करता आय लव यू म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ वेळान तो चेडू सांगता अम्मा म्हाका भूक लागल्या पोट्टाक कसलें खावचें दितलें आवसो सांगता अरे चेडा हांव तूं कितले प्रिती करता आय लव यू म्हूण तिन्नी पण तशी म्हणटाना ते चेडा कसं जावका त्या टायमार कसं की खावचें ताका पोट्टा जावका म्हूण तो निमगीत आसा म्हळ्यार तिगेले आवसूल प्रिती ते एक्सप्रेस करचे कसं भायल्यान एक्शन आसूं का वयना ते चारटा कसं की खावचे जीवचे सो प्रिती म्हळ्यार आमगेले इंटेन्शन कसं की भायले एक्शन आनी ते एक्सप्रेस जाता हा एक पंत अशी जावचे पुरो की आमगेले कसं की एक रिसोर्सेस आमगेले आसत ते पुरा टायम ह्या संवसारान मेळना एक पंत रिसोर्सेस म्हळ्यार फायनान्शियल रिसोर्सेस अशे पुरो आमगेले बिगेस्ट रिसोर्स आमकां देवान दिलेले आमगेले देहाची आमगेले ह्या देहान मनान हृदयान आमी सेव करची न्हू जाल्यार ते एक्सप्रेस करचेक ते फेसिलिटी आमकां एवरी टायम ते इक्वल रुपार मेळूं ना अशें पुरो जाल्यार ते रिसोर्स ना म्हणून आमी मन वायट करून आमकां देवाल सेव करचे इच्छा सोडल्यार तें वयसम न्ही ते डिसहार्टन जावचे नजे सो आमी त्या पॉयंटार आतां एक नेक्स्ट 5-10 मिनिट्स डिस्कस करूया कसं जालें की आमी सांगल्या म्हणके भक्तीन तूं फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट पुरा पशी व्हड विशय म्हळ्यार आमगेले देवाल खातीर चेतना शक्ती कॉन्शियसनेस आमगेली भावना देवाक ती इच्छा देवाल सेव करची ती इच्छा पळय मनांत आसूची तीच व्हड विशय ताका प्रभुपाद स्वाम्यान पळय हे संस्थेक इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हूण सांगिल्लें ताणें अशी सांगनी की इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ कृष्णा सर्विस और इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ कृष्णाज एक्टिविटी तशी म्हणी तांणी ताचे नामकरण वय कशी केलां पळय संस्थेचें इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हूण म्हळ्यार ती आसूची इच्छा ती चेतना देवाल खातीर प्रिती करची ते मोस्ट इम्पॉर्टंट ताची ते भावन आसून मागीर ते सर्विस करची तेवूय इम्पॉर्टंट जाल्यार ते मेन म्हळ्यार ती भावन आसूं आतां आमी संवसार आसतना आमगेले हृदयांत आमकां मस्त सकट विशयांत आकर्शण आसचें पुरो ती आमगेली भावन हेकड तेकड वता तेन्ना देवाल प्रती म्हूण न्हय ताकाची तें एक वीड म्हणटात पळय ते नाक नातील तें एक झाड आमगेले भक्ती लता बीजे लागीं जालना तो तें आमी काण सोडता म्हूण म्हळ्यार आमी चड आमी देवाल खातीर प्रिती करचें आसा म्हूण
मात नाकनातील झाडाची विंगड विंगड व्हरायटी आसा ते आयची सेशनान तू कवर करू जायस ना जाल्यार एक टायपाचे वीड म्हळ्यार ते नाकनातील झाड म्हळ्यार ह्या संवसारा प्रती इतलें आकर्शण आसा की आमकां देवाल विशय लागन मन आयना तेन्ना ते भक्ती लजा बीच आमकां प्राप्त जाल्यार वय त्या मुखारसून ताचें पोशण जायना मागीर मात आनीक एक नाकनातील बीज आसा कसं नमुन्याचे आसता आमी डिस्कस करूया मात आनीक एक आसा म्हळ्यार की आमकां देवाल सेव करचें डिझायर आसता म्हळ्यार अनुभव म्हळ्यार आमची इच्छा आसा जाल्यार ते इच्छा ना आमी कोर न्हू कसं की एक फल प्राप्त जावका म्हूण मनांत आसा ते फल प्राप्त जायनातल्यार तेन्ना आमकां चिके म्हणटात पळय मन वायट कोर न्हू त्या वेळी एक विडाची नाकनातील झाडाची म्हूण सांगितलं आता कृष्णान 2 हे 9 अध्यायान भगवद्गीतेन तू सांगचे आसा हे 2 श्लोक आयचे टॉपिक आउट कनेक्टेड आसा ती ताका सुरेश श्लोकान तू देवान सांगचे आसा 13 श्लोकान तू की महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतीम आश्रित भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम म्हूण देव सांगता म्हळ्यार की महात्मा जन आसा ती तांणी खंयचे रुपार तांकां तांणी महात्मा जन आसा तांणी देवाल दैवीं प्रकृतीम आश्रित आणि देवाल सेवेन तू आश्रय घेता ती आणि तांणी पुरा रुपारी भजंत्य कशी अनन्य मनसो पुरा तांगेले एक सण वय चुक्कन अशी अनन्य मनसो तांणी देवाल सेव करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आणि मुखार कसं म्हूण तांगेले चरित्रा विशीं मुखार देव सांगता कशी आसता तांणी महात्माजन कशी आसता ती सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते म्हणून सो आता मी 13 श्लोकांत तू देवान सांगिल्लें आसा महात्मा जन म्हळ्यार कसं न्ही अनन्य मनसा म्हणून तांणी 100% तांगेलें मन चुक्कनासी देवालया विशयांत आसा ताची विशयांत तू आसा तांकां भारी खुशेर आनंदार आसत तांणी जाल्यार ही 14 श्लोकांत देव सांगता दृढव्रत म्हणून म्हळ्यार तांणी तांगेलें कशें करचें आसता तू तांणी दृढ आसा ती म्हणून आता आमकां दिसचें पुरो आता आमी पुरा करचें जप करचें देवस्थाना वचचें भक्ता वचचें कसं लायक की आमगेलें मन देवाल विशयांत तू आमकां तितली रुची ना नाम जपान तू देवाल विशयांत आनी आमकां तितली रुची ना ह्या पुरा करचे खातीर न्हू आमी कसं की एक व्रत घेवचो की कसं नामस्मरण करचें नियमीत रुपारी कीर्तन करचें सत्संगा वचचें पुरा कसं लायक की आमगेलें मन देवाल लागू का म्हूण न्हू मात ह्या महात्मा जन कशी आसा ती देवान सांगलां अनन्य मनसा तांगेलें ऑलरेडी मन देवाल विशयांत आसा मागीर तांकां कसले दृढ व्रता जावका म्हळ्यार मन लागचे खातीर न्हू आनी तूं अशें सांगता ती की ह्या संवसार म्हळ्यार कोणाल्या खातीर कम्फर्टेबल ना कितल्या महात्मा असल्यार वय ह्या संवसारांत पुरा जना कश्ट येता म्हूण सांगिल्लें आसा प्रभू आज स्वामाक कितलें कश्ट आशिल्लें तांणी हे पुरा हे संस्था करतना गव्हर्मेंटा देखून तांगेले समाजा देखून जाल्यारय तांणी दृढ व्रत आसा ह्या संवसाराचे नियम अशे आसा की कसले आमी करचे वतन कसले एक अडचण येतलेंची देवाल विशय मात न्ही तुमी तुमगेले प्रोफेशनान तूं एज्युकेशनान तूं खंयच्यान तूं मुखारसून वचना कसले पूण एक अडचण येवचें पुरो तुमगेलें मन आशिल्लें तशें जायना तशींच आध्यात्मीक विशयान तूं अशें पुरो की आमी कसं की मनान कसं की करूं वता ती तें आमकां करूं जायना तें सो महात्मा असो कोणीय असो ह्या संवसारांत तूं अडचण येताची ताका दृढ व्रता म्हूण सांगिल्लें आसा कसं जाल्यार की आमी देवाल सेव करूं वताना मातसो सकाळ अडचण येवचें पुरो अशी न्ही की एकदम स्मूथ सेलिंग आसा खंयच्याय विशया निमित्त आमकां अडचण येवचें पुरो तेन्ना आमगेलें तें एक स्पिरीट आसा पळय की आमी भक्ती येताना की अशी मुखारसून वचूं का भक्तीन तूं म्हणून तें चिक्कें स्पिरीट उण जावचें पुरो आनी तें एक ताचे निमित्त म्हळ्यार तें भक्ती लता बिजाक व्हड जावचें सोडनातलें तें एक विशय म्हळ्यार की एक तर संवसारीक विशयची एन्जॉय करता ताजे निमित्त तें भक्ती लजा बिजाचें पोशण जायना मात तो दोनी विशय म्हळ्यार अशी आसा की आमी भक्ती करतना मेगेल मनांत कशी हांव करता पळय तशी भक्ती करता प्रॅक्टीस म्हळ्यार पुरा नमुने समज जावका त्या वेळी एक विडाची नाकनातील झाडाची ताजे निमित्त आमकां मुखारसून वचचें जायना एक पंत आमी कसं प्लॅन करून भक्तीन थंय करूं वता ती तें जावचें पुरो कसं की आमकां भक्ती करता वय जाल्यार दुडवाचें अगत्य आसचें पुरो कसं आमगे फॅमिली सिच्युएशन स्पेशली गृहस्थ जावन राबतना आमकां कसं की दुडवा अगत्य आसता चांग हेल्थ आसूं का जाल्यार आमी एक मना व्हरता की आमगेलें
रिलेशनशिप देवाल ओट्टस पळय ते भायली खंयचे सिच्युएशना वयर निर्भर ना हे एक पॉइंट आमी मनावर तशें आसा कसं जालें की हे जगत तें तशें आसा की कसं की आमी करू वता ती ताचे रिजल्ट मेळनातल्यार ते ताचे प्रयोजन ना कशें एक स्टुडंटान सगळे वर्स चांग रुपार वाजेल ताणें जाल्यार लास्टार ताका एग्जामा दिवस ताका वचचें जाय न्ही स्कुलाच सांगना ती स्कूल ऑर युनिवर्सिटी जेन येवन सांगना त्या स्टुडंटाक की आमकां गोत्त आसा तूं सगळे वर्स चांग रुपार वाजेल ना ताका तूं एग्जाम दिनातल्यार येड ना आमी तुका डिग्री दिता ती म्हूण ना एग्जाम दिल्यार मात तांणी डिग्री दिता ती अशी ना मात देवाल विशय तशी न्ही देव म्हळ्यार ते इच्छा पळयता कितले आमी देवाल खातीर देवाल सेवा करची इच्छा कितली आसा म्हूण पळयता आनी देव ताचेन प्रितीन केल्ले कसन की आमी ट्राय केल्यार तांतूची देव खुशी जातात रिजल्ट देवाल खातीर इम्पॉर्टंट न्ही प्रभुपाद स्वाम्याक केन्ना देखून म्हळ्यार ते भक्तीचो प्रचार करको म्हण तागेले गुरू आदेश आशिल्लो तेन्ना देखून तांणी कसन करता आशिल्ली ती सुरे एक बॅक टू गॉड हेड मॅगझीन म्हणून तांणी दिल्ली वचून प्रिंट करून तांणी प्रचार करचे ट्राय केले कितले की पण तांणी दिल्लीन तू रोडार बहुत चिकून पडले ती ते सक्सेसफुल जायनी मागीर तांणी लीग ऑफ डिवोटीज म्हणून सूर केल्लें कितले वेळ तांणी सोसायटी ते फॉर्म करून कितले वर्स प्रचार करून जात तरी तो जाग बंद जालो थंय मागीर बंद जालें मागीर कशें की तांगेले भक्तां समाजान तांगेले कशें की आयडिया आसता एक्सेप्ट जायनी तांणी सुरेपंता भगवत गीता बरयताना ताची कॉपी वय खंय ओडगून गेल्ली म्हळ्यार कितले की सकट आशिल्लें जाल्यार तांणी तांगेले ते स्पिरीट वचचें न्ही तांगेलें मातसो सकट तांगेले मन इच्छा आशिल्ली तांकां ते रिजल्ट मेळनातल्यार तांणी ते सोडनी कसं जालें की आमगेल कनेक्शन देवाल ओट्टू रिजल्टाचे ओट्टू न्ही आमगेल कनेक्शन आमगेल देवाल ओट्टू देवाल प्रीती करची आमगेल मना कितली इच्छा आसा पळय तें म्हळ्यार आमगेल कनेक्शन देवाल ओट्टू आमगेले इंटेन्शना निमित्त आसा भायल्यान कसन आमकां करूं जाता आनी कसन फल प्राप्त जालना ताजेन न्ही आमी कसन ट्राय करून जालना अशें पुरो जायना अशें पुरो एक्शना निमित्त जाल्यार आमगेले ते मनांत कसन ती एक इच्छा आसा पळय तें देव पळयता सो रिजल्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टंट कशी भायली संवसारांत कशी रिजल्ट नातल्यार कसन ताचे सक्सेस ना ते मात देवाल भक्तीन तूं रिजल्ट नातल्यार सक्सेस आसा आमगेले इंटेन्शन स्ट्रॉंग आसल्यार म्हूण कृष्णाक रिजल्ट जावका म्हूण ना कृष्णा कसन जावका म्हळ्यार आमगेले भक्तीपूर्वक आमगेले हृदय आसा पळय तें कृष्णा जावका कृष्णाक हें मनांत आसा की आमी देवाल भक्त जावका आनी तागेले प्रती आकर्शीत जावका आनी आमगेले मनांत आमगेले आमकां कितले जाता आमगेले रुपारी आमी ते देवाल खातीर अर्पण करचें तें कृष्णाक जावका म्हूण सांगिल्लें आसा भगवत गीतांतूय कृष्णान एक श्लोकान सांगचे आसा 11 अध्यायान तू तस्मात् त्वाम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुंक्ष्वा राज्यं समृद्धम मय्येवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचीन म्हणून म्हळ्यार अर्जुनाक कृष्ण सांगता काय की युद्ध करी अर्जुना आनी हे तू युद्ध विजय प्राप्त जा म्हणून आनी तुगेले कोण शत्रू आसा तांगेले वयर तू विजय प्राप्त जा आनी ते राज्य ते तुका मेळटलें म्हणून आनी मागीर कसन कृष्ण सांगता हे पुरा शत्रू जनाक पळय हांव म्हगेले अरेंजमेंट ऑलरेडी कोण सोडला आनी पुरा जनाक आनी ताका ते विश्वरूपान दिसता वय अर्जुनाक की पुरा जनाक मृत्यू जाता आसा म्हणून शत्रू जनाक कौरवाले आनी कसन सांगता देव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची म्हणून तू खाली निमित्त मात्र जावका म्हणून ते कसन जावका आशिल्लें ते पुरा ऑलरेडी हांव अरेंजमेंट कोण सोडला म्हणून जाल्यार आमकां दिसचें पूर्ण की देव सांगता यत करोशी यद यत्नाशी यद जुहोशी ददासी यत तपस्यसी कौंतेय यत तत् कुरुस्व मद अर्पणम म्हळ्यार कसन की फल आशिल्लें ते पुरा देवा अर्पण करका म्हणून तत् कुरुस्व मद अर्पणम हे पुरा दिवका म्हणून मात हांगा कृष्ण फुडल्या श्लोकान सांगता आसा की फल हांव पुरा अरेंज करून जाल्ला म्हणून निमित्त मात्र म्हणून सो फल पुरा जालना जाल्यार मागीर आमी करची कसन आमी फला खातीर काम करची न्हू अर्जुनान युद्ध कसले करता ऑलरेडी कृष्णान पुरा जना मारून जालना जाल्यार अर्जुनान युद्ध कसले करता कृष्णान सांगला न्हू पुरा जना हांव मारला ऑलरेडी तू खाली निमित्त मात्र म्हणून म्हळ्यार कृष्ण कसं सांगता आसा की अर्जुनाले ती प्रीती तागेले ते एक सेवा भाव तागेले ती भावना की देवाल हांव सेव करता आसा देवाल मनांत कसन आसा हांव ते करूं वता आसा आनी ताजेन हांव देवाल कनेक्ट जावचें म्हणून तें एक व्हड विशय सो खंयचे विशयान तूं आमकां देवाल सेव करची वय विशय आसचे पूण कसन तें
कसं आमकां फॅसिलिटी जावका देवाल सेव करचें अशी आमकां करूं जायना. देवाल सेव करचें कसं पुणी जावका जाल्यार जी देवाल सेव करचा खंय एक मार्गार वचका तशी ना. आमी खंयचे देवाल सेव करचें आसा पळय ताचे विशयान तूं खंयचे अटॅच्ड आसचें म्हूण सांगिल्लें आसा. पक्कने खंयचे एक मंदिराचे कार आसा म्हणलें की ते कारान तांणी ते मस्त सकळ भगवत गीता आनी वितरण करता ती ते कार यूज करून. आतां ते कार नासल्यार सेवा बंद जातवे ना. विंगड खंयचे वाट सोदितलीं ती पुस्तक वितरण करचें. कार सम ना म्हणून ते करूं जातलें. तशींच आमगेल्या जिवनांत तुवें मस्त सकट रिसोर्सीस मेळचे पुरो आमकां की हाचेन आमी देवाल सेव करूं. आमगेल्या मनांत तशें पुरो की अशी हांव देवाल सेव करता म्हणून. परफेक्ट फॅमिली सिच्युएशन आसूं का, परफेक्ट फायनान्शियल सिच्युएशन आसूं का, परफेक्ट हें आसूं का ना. ते रिसोर्सीस एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम आमगेल्या मनांत कशें आसा त्या लेकार आशेच ना. आमी देवाल सेव करतात वय नामस्मरण कीर्तन जाल्यार हें पुरो करता करता आमगेले देवाल सेव करचें इच्छा चड जावका. कसं जाल्यार की एक पंत आमगेल्या मनांत नॅचरली आसना. स्वाभाविक रुपार आमकां देवाल भक्ती प्रिती येना. ताका देवान सांगचें आसा न्हू अथ चित्तम समद्धातुम ह्या 12 अध्यायान देवान सांगचें आसा न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय म्हणून की आमी प्रिंसिपल्स फॉलो करून आमी कसन भक्तींत करता श्रवण कीर्तन ते केल्यार हगूर हगूर आमगेलें इच्छा देवाल सेव करची इच्छा वय वाडता वतली. कसं की आतां फॉर एग्जाम्पल पळोवपाक जाल्यार की देवाल भक्ती म्हळ्यार वयर आसा न्ही आमी हांगा आसा ती. आतां आमी प्राप्त करचें एक डायरेक्शना वचचें पुरो ती. आतां हेय वचची वाट बंद जाल्या आमकां ह्या वाटेर वचचें लायक जाता. अशी न्ही की आमी देवाल सेव सोड आमगेल्या मनांत कशी आमी देवाल सेव करता ते आमी करूं जायना तरी विंगड खंयचे वाट सोदूं येता. सो आमी खंयचे एक प्रकारारी केल्यार देव प्राप्त जातलो देवाल भक्तीन मुखार सुन वचूं का तशें आमी गट्टी दवरून बसचेनाचे. कसं की आमकां सक्सेस एवरी टायम मेळच ना. आमी डिसअपॉयंट जावचे न्ही. प्रभुपाद स्वामी गुरू आशिल्ले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांणी सांगचें आशिल्लें की देवाल प्रचार करता म्हणून. कोणीय नासल्यार वय पागरा उलया ती म्हणून. म्हळ्यार तितलें म्हणटा ऑफकोर्स प्रभुपाद स्वाम्यान इतलो व्हड संस्था बांदून घाली तांगेले गुरूल दयेन जाल्यार आमी रिजल्ट आवट अटॅच्ड आसचेना जे इवन भक्तीन तूं म्हूण सांगिल्लें आसा. कसं की अल्टिमेटली कसं न्हय की देवाक पुरापशी होड फल कसन जावका देवाल ಒಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ जावचें कनेक्शन जावचें. केन्ना आमी देवालें कृष्णालें ग्रेटनेस पळयता ती देव कितलो व्हड आसा आनी कितलीं रुपार आमी देवाल ಒಟ್ಟು कनेक्ट जावं येता. खंयचे एक विशय धरून बसूं का म्हूण ना. तेन्ना आमी भक्तीन तूं मुखार सून वता आसतलीं. कांय राबना. आतां एक भक्तालें कोणाल की आवाज गेलो खंय म्हळ्यार कसं की एक्सिडेंटा वचून आवाज गेलो खंय तागेलो भक्तालो कसं की एक्सिडेंटा वचून ताण लेखली की आतां हांव नामस्मरण कशें करचें म्हणून. तेन्ना तागेले गुरून सांगलें की मनान तूं करी हट ना म्हणून तुगेलो आवाज ना न्हय ताका उलोवचें जायना की कसं की एक्सिडेंटा निमित्त तागेले हे वोकल कॉर्ड्स डॅमेज जाल्ले जाल्यार तो मनान तूं जप करता आशिल्लो खंय आनी मागीर ताण तें तागेले भावन व्यक्त केलें खंय फुडें किना चांग रुपार आत्मेगेलें मन लागता असं म्हणून. म्हळ्यार आमगेलें मन अंत आसा पळय की आमी अशी केल्यारय भक्ती समजावचें पुरो तशें केल्यारय जावचें पुरो ना. देवाल मनान तूं आमी इच्छा आसल्यार पळय आमगेली भायली सिच्युएशन कशी आसा पुरो आमगेले एजा निमित्त आसा पुरो हेल्था निमित्त आसा पुरो विंगड खंयच्या निमित्त आसा पुरो खंयचे परिस्थितीन तूं फूड केल्या म्हणके करूं जायच ना जाल्यार देव विंगड वाट दाखयता देवाल सेव करचें. सो आमी खंयचे परिस्थितीन तूं आमी आमगेलें मायंड ओपन दवरून मेन की आमगेल्या मनान ती देवाल सेव करची ती इच्छा प्रबल आसूं का देव खंडीत वाट दाखोवन दिता. खंयचे ह्या रुपार न्हय त्या रुपार आमी खंयच्या रुपार अशी दुख्ख पावचे ना जे कसं की आमगे भक्ती मुखारसून वत्तली जातली की ना देवाल दये प्राप्त जातली की ना तशी कांय ना. अशी रुपार म्हणजे तशी रुपार खंयच्या रुपार देव खंडीत चलोवसून दिता. सो आनीक आतां हाजे आमी एक प्रकाराचें पळयलें की वीड म्हळ्यार की खंयचे एक प्रकारारी देवाल सेव करता म्हणून ते आमकां अटॅचमेंट आसता त्या एक प्रकाराची तशी भावना आसना तशी आनीक विंगड नाका जाल्यार आमी ते नेक्स्ट सेशनाक कंटिन्यू करूया कसं की ऑलरेडी 7:49 जालेलो आसा. सो तुमगेले कसं कॉमेंट्स क्वेश्चन्स असल्यार और तुमगेले कसं तुमकां कसं शेअर करता जाल्यार तुमी करूं येता. हांव क्विकली 2 मिनिट भितर रिकॅप करता आनी सेशन आमी मागीर एंड करूं. आमी स्टार्ट जाताना पळयलें की आमगेले आयची टॉपिक चैतन्य चरितामृत हातूंत आमी डिस्कस करता आसा ती आनी ते श्लोक ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ती लता बीज.
ह्या दृष्टांतारी आम्ही हे सेशन्स कंटिन्यू करता आसती की आमकां गुरू लाय कृष्णाल दयेन कसन की एक भक्ती लता बीज मेळ्ळेलें आसा आनी त्या वाक्यसन म्हळ्यार की ती भावना आमगे प्रितीन देवा दिवची प्रीतीपूर्वक ती भावना देवाल खातीर ती होडी म्हूण आनी केन्ना आमी इमोशन्स आमगे त्या लेखार डायरेक्ट करता ती तेन्ना खंडिता जाता म्हूण सो ऑटोमॅटिक न्ही आमी डिस्कस केलें की भक्तीन तूं कशें की एक प्रयास कोरका वय आमी भायल्या दृश्टीन आनी ते एक चॅनल क्रिएट कोरका तेंच्यान आमगेले भक्तीचे इमोशन्स फ्लो जाता ती मागीर आमी पळयलें की आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्राप्त जावचें म्हळ्यार कशें फिजिकल लोकेशन न्ही कशी इंडिया देखून नेपाळा वचचें तशी न्ही तें एक कॉन्शियसनेसाचे टॉपिक म्हळ्यार आमगेले ते केन्ना आमी शुद्ध जावन आमगेले देवाल खातीर प्रिती डेव्हलप जाता ते आतांची तत्व आमी अनुभव करीत ते कॉन्शियसनेस ते विंगड ते डिफरंट रियालिटीचे ते विंगड डायमेन्शन ते आमगेले ह्या दोळ्यान पळोवंक तसं डायमेन्शन न्ही ते फिजिकल ट्रान्सपोर्टेशनान वचचें न्ही ते कशें आमी पळयलें की दुर्वास मुनी वैकुंठा चमकलो जाल्यार ताका वैकुंठ प्राप्त जायन कशें की एका खातीर कारणान चमकलो तो थंय म्हूण आनी भक्ती विनोद ठाकुरान एक सांगिल्लें की आमी वृंदावन आमगे धामा वचच्या पुरो आमगेलें शरीर घेवन जाल्यार ताजी धामाचे अनुभव करता जाल्यार ती देवाली प्रीती आसूं का गुरूल आशिर्वाद आसूं का भक्ती रसामृत अंतू सिंधुंतू रूप गोस्वामीन सांगचें आसा की भक्ति रसामृत फल आस पळय हे भक्ती लता बीज होड जाता न्हू ते वैकुंठ लोका पाप जावन ते फल जाता काय मात ते फल पक्व जावन पडल्यार ह्या जिवनांतूच आमी ते अनुभव करूं येता म्हणून ह्या यस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त म्हणजे ह्या जन्मांतूची आमी त्या देवाल प्रीती देवाल प्रेम देवाल दया अनुभव करूं येता म्हणून हे नेक्स्ट पॉइंट आशिल्लें आनी भक्तीन तूं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देवाल खातीर ती सेव करची इच्छा आमकां कसं करूं जेतलें कसं केलेलें ताजें फल कशें आयलें आमगेलें मन आसलें म्हणके जालना की तें इम्पॉर्टंट न्ही इच्छा ते कॉन्शियसनेस देवाल कनेक्ट करचें त्यांचे विशीं आमी पळयलें की प्रभुपाद स्वामेलें कशी तांगेले कांय रिसोर्सीस नाशिल्ले तांगेली इच्छा इतली प्रबल आशिल्ली की मागीर तर देवान तांगेले करून करून वय घेतिल्लें आनी कृष्णांक मेन वस्तू कसन जावका म्हळ्यार आमगेले प्रयासान आमगेले प्रीतीपूर्वक आमगेले ते हृदय आस पळय तें देवा अर्पण करता देव हें पळयना की तांचो सक्सेस मेळना की ना म्हूण कसं लायक ह्या जगत्यान ते रिजल्ट मेळनातले तुमी कसन केलेलें कार्य तें पुरा फेलियर जाल्यार देवाल जगत्यान तशी ना देवाल जगत्यान तूं देव हें पळयता की तूं तुगेले इच्छा आसा आनी तूं इच्छान कसन की एक प्रयास केला ताचे सक्सेस जालना की ना तें इम्पॉर्टंट न्ही देव तें पळोवन घेना तें आमी पळयलें नेक्स्ट पॉइंट आशिल्लें की देवान अर्जुना सांगचें की निमित्त मात्र म्हळ्यार फल ऑलरेडी कसन जावका युद्ध विन्न जावचें तांकां मारचे शत्रूक देवान ऑलरेडी कोण सोडलेलें आसा मागीर कसन फल ऑलरेडी आशिल्लें मागीर अर्जुनान प्रयास कसले करता ना देवान सांगची यांची अर्जुनान ते प्रीतीपूर्वक जावन त्या देवाल मनांत आशिल्लें तें कसन करची पडलें आनी देवाल कनेक्ट जावचें तें देवा जावका देव पुरा अरेंज करता तशींच आमगेले जिवनांतूय कसन कसन जावका ते देव खंडीत पुरा अरेंज करतलोची ते कांय प्रॉब्लेम ना आमगेले प्रयास मात्र जावका आनी देवाल मनांत आशिल्लें कसन ताजे खातीर आमी निमित्त मात्र जावन आमकां कितलें जाता त्या लेखारी आमी प्रयास करका देव खंडीत पुरा जनाक चांग रुपारी चलोसून दितलोची आनी ते मेन ते कनेक्शन देवाल उठू इस्टॅब्लिश जावका म्हूण ताजे खातीर आसा आनी आमगेले मनांत तूं अशी सेव करका तशी सेव करका म्हूण त्या मेसम न्ही ते परिस्थिती अनुसार ते आमी एडॅप्ट करून खंयचेय रुपारी देवाल कनेक्ट जावचें आनी ती इच्छा दवरचें मेन इम्पॉर्टंट आमगे ह्या रिसोर्सीस फॅसिलिटीज ह्या जगत्यान तूं आमी पळयलें की कितले कितले व्हड भक्ताल चरित्र वय आमी पळोवन अशें पुरो पुरा जना तांगे लायफांत अडचण आयिल्लें आसता अशी न्ही की आमकां कसन की एक फॅसिलिटी आसता ते रिसोर्सीस आसता ते केन्ना आमकां कशी मनांत आसता त्या प्रकारा जाता तशें कांय ना जाल्यार तेच नसल्यार आमगेली इच्छा आसल्यार विंगड खंयचें वाट मेळचें पुरो कशें त्या भक्ताला एक्सिडेंटान आवाज केलो जाल्यार तो मनांतूच जप करून आनीकय चांग रुपार जप करता आशिल्लो तशींच विंगड जनाक एक वाट बंद जाल्यार वय आमी अशी जावका म्हूण ते धरून बसचेना तेन्नाय आमी भक्तींत मुखार वचनात ते भक्ती लता बिजाचें पोशण जायना आमी केन्ना मल्टिपल वेज
की मिगेल वाट ऐसम न्ही अशी करूयेत देवाल सेवा तशी देवाल सेवा करूयेत श्रवण नाही करूयेत कीर्तना नाही करूयेत भक्ताल संघान तुय वचयेत आता मिगेल्या दुड्ड उणे आसा दुड्ड दिवचे जायना दुड्ड आशिल्ले तेन्ना दुड्ड वय दिल्ले कसं की शरीरान तू शक्तिशील तेन्ना त्या रुपार वय सेव केले जाल्यार आता शरीरांत शक्ती ना दुड्ड नासल्यार भिंगड रुपार वय देवाल सेव करूयेत तो खंयचे परिस्थितींत देव सोण घालना आणि खंयचे परिस्थितींत तू आमी 100% देवाल कनेक्ट करूयेत देव प्रयास आनी इच्छा मात पळयता या उलयल्या सेशनांत कसं नाही चड उण जावन आसल्यार तुम्ही क्षमापण कोण दिवका आणि ह्याची डिस्कशन आम्ही नेक्स्ट सेशनांत तुम्ही कंटिन्यू करूयेत हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभू हरे धन्यवाद कृष्ण धन्यवाद प्रभूजी एक क्वेश्चन आशिल्ले सांगेत आता आमकां आमगेल भक्तिलता कितली बेळवला म्हणून कशी कळची प्रभूजी म्हळ्यार कॉन्शियसनेस 50% प्युरिफाय जाला की अथवा 70% प्युरिफाय जाला की अथवा जीवन मुक्त जाल्लींची की अथवा ते आमकां हाऊ टू ऍसेस दॅट म्हळ्यार आमी कशी ते आमगेल चेक करून घेवयात कॉन्शियसनेस आमी खंयची स्टेज पावलीची अथवा आमगेले भक्तिलता कितली बेळवाला वेदर इट हॅज रीच्ड लोटस फीट ऑफ कृष्ण ते आमी कशी चेक करची प्रभूजी हय हरे कृष्ण प्रभू सो आमगेले भक्तिलताचे बिजाचे म्हळ्यार एक तर अशें आसता की आमकां ते भक्तिलता बीज आमी मुखारसून वतान पळय आमकां ते खुद ते एक सॅटिस्फॅक्शन अनुभव जाता ते विंगड कोणीय सर्टिफाय करता म्हूण ना आमकांच तो अनुभव जाता अशी प्रभुपाद स्वामीन ते अशी एग्जाम्पल दिवचे आशिल्लें की आतां आमी भुकेर आसता ती आनी तांणी आमी आमगेले मुखार ते प्रसादा प्लेट येता आमकां कशें जेवण मेळटलें तेन्ना आमी केन्ना खातात पळय एक घास खाता ती 2 घास खाता ती तेन्ना हगूर आमकां ते भूक वचून सॅटिस्फॅक्शन आमी खुद अनुभव करूं विंगड कोणी जनान सांगता म्हूण ना आमकां कळटा की आमगेली भूक उणी जाता आसा आनी कशें की एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा आसा म्हूण सो आमगेल खंयची रुपार आमगेले ते इंटेन्सिटी पळय आमी प्रामाणीक रुपार म्हळ्यार आमगेले ते इंटेन्सिटी आसा आनी आमगेली कशी सेव करची जाता आमी ट्राय करता ती देव ते सॅटिस्फॅक्शन दिवन आमकां कळटा म्हळ्यार यथा माम प्रपद्यन्ते आमी खंयची रुपार ती कितली इंटेन्सिटी देवाल रेसिप्रोकेट करूं ट्राय करता ती त्या रुपार आमगेली त्या भक्तिलता होड जाता वता तो आमकां ते अनुभव दिता देव एक्सपिरियन्स दिता सो आमकां ते अनुभव जाताले ते कशी आमी मुखारसून वता ती म्हळ्यार आमी अनुभव करूं येता की आमगेल्यान तूं कसं देवाल प्रती आकर्षण वाडता आसा म्हूण कसं आमी सांगतात पळय भक्तीन येवका जाल्यार विंगड कसं सोडका म्हूण ना आशिल्ले वय आमी रिसोर्सीस देवालान तूं यूज करूं येता सो आमगेले केन्ना कॉन्शियसनेस ऑटोमॅटिकली म्हणटात पळय चांग रुपारी ते महात्मान कशें आशिल्ले तांणी अनन्य मनसा ऑटोमॅटिकली आमगेले कॉन्शियसनेस चड आकर्षण देवाल सेवा देवाल विशयांत आमगेली रुची वाडता वता तेन्ना ते आमी अनुभव करता वचेत की आमगेली भक्तिलता आनीक व्हड जाता आसा हरे कृष्ण माधवशरण तुमकां कसं कॉमेंट करता की हाजेरी माधवशरण प्रभू ना प्रभूजी मस्त धन्यवाद प्रभूजी मस्त लायक असेल सेशन हरे धन्यवाद प्रभूजी हरे कृष्ण माधवशरण येस हरे मथुरा कृष्ण माताजी हरे कृष्ण तुमगेले एक्सपिरियन्स शेअर तुम्ही करूया सांगले कसं म्हणाल वोकल कॉर्ड फेल जाले तेन्ना ताणें मनान तो जप केले म्हण चिके सांगता म्हणलं मॅम आता मस्त जनान सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यार चिके प्राय जे तरी जप करूं जायना हाता बोटको किशी जाता बस चड वेळ बसचे जायना न्हीद दोन जप करता असल सकट म्हळ्यार शरिरा प्राय जे तरी कुडवाना अशी म्हणटा तेन्ना आमी तसल परिस्थिती वेळार आमकां कशी अनुकूल जावची ती तशी जप करूं येस माताजी एब्सोल्युटली त्यांची हें सांगचें की आमगेल हें पळय आमगेल शरिराच बल तुम्ही सांगिल्ले एग्जाम्पल्स आसतात पळय की कशें की ते आमगेले रिसोर्सस आमगेले आशिल्ले की आमगेले कशें की एक रिसोर्सस आमी ते यूज करता आसता ती बट समटायम्स इट मे हॅपन की आमगेले ते रिसोर्स ना एजा लेकार और खंयच्या लेकारी मग त्या सिच्युएशनान तो आमी कशें करतात पळय त्या सिच्युएशन देव त्या पॉयंट मात पळयता हें पळयना की समरुपार प्रोनाउन्स जातास की ना की समरुपारी बैसून करूं जाता की ना की समरुपार राबून करूं जायना देव त्या एब्सोल्युटली पळयना सो आवर मेथड ऑफ सर्विंग चॅनल मे चेंज फुडें आमी आरामे चांग रुपारी 2-3 घंटे कंटिन्युअसली बैसून करच्या पुरो मात आतां शरिराच्या अवस्था पुरो अशें पुरो की आमकां चड वेळ बसचें जायना सो दॅट इज नॉट द इम्पॉर्टंट मात आमगेले ते इच्छा करून आमी कशें की ट्राय करता पळय
त्या मात द्रेव पळयता म्हणून ते सांगितलं. अरे ह्या कसं comment पावळी करता? निमगेले प्रभुजीले एक आन्सर एक पॉइंट ऍड करता. जायच आम्ही कशी टेस्ट करचे म्हणून म्हणल्यार वय. खंयचे परिस्थिती कसले परिस्थिती येवो कसले येवो आम्ही सुख असो दुःख असो कसले परिस्थितीर आम्ही भक्ती सेव सोणाशी करता पळय तेची एक आमगेले मापदंड. तेची एक मापदंड म्हळ्यार आम्ही भक्ती लता बीज गोड जाला नाम कृष्णाल वैरी तिथले भक्ती असं म्हणाल कसले एक रिझन सांगनाशी कोण भक्तीला विचारतानी त्या कारण ह्या कारण त्या जायना तशी जायना अशी जायना मग त्या कारण या कारण सांगून चुकून घेण्याची हे पावस येवो वत येवो कसले कष्ट असो तांणी सेव करच्या केन्नाय एवर रेडी असचेची एक आमगेले हाका एक मापदंड म्हणून आम्ही सांगित. तेतनाच आमगेले मन केन्नाय एवर रेडी आस पळय कसले सेव रात्री जेवो मध्यरात्री जेवो केन्नाय सेव करू केन्नाय रेडी आसता तेंची एक मापदंड म्हणून हांव लेखता. म्हळ्यार आम्ही या जावन प्रॅक्टिकली कितली की भक्त तशी 12 12:30 1-1.5 घंटा रात्री सेव करता सी मागीर हेडूसू 4 घंटे 4 4:30 का मंगळ आरती रेडी. हांव इस्कॉन तशी करची पळयला सेव करून मागीर 4 4:30 घंटे भितर तेन्ना आमकां कळटा तांणी कितले देवाल वेरी कितले तांणी तांगेले मन या जाला परिपूर्ण जाला म्हळ्यार तांकां कळटा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. येस मला सीता माताजी धन्यवाद. तुम्ही कसं कॉमेंट करते? हा कमेंट करना एक्चुअली हांव लेट जॉइन जाल्ले मात ओके माताजी. समरी स्टार्ट करपा जाल्यार तेन्ना हांव पावले. ओके ओके मेगेल खातीर कितले आयकले बी मस्त भारी बरें जालें. बट प्रभुजी हरे कृष्ण. I hope you're not getting late because it's already 8 o'clock. ना I माताजी just सांगेल. one question म्हळ्यार एक केलो म्हणटा कशें जाता की आमकां सेव आमी घेताची ओके आणि वी आर नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज की खंयची सेवा कशी करता म्हणून एक एक म्हणटा मस्तची सेवा आयल निमित्तान वी आर नॉट एबल टू गिव जस्टिस टू एवरी सेवा अशें जाता आणि सोडचे नाही कंटिन्यू करचे नाही जाता आणि करनाशी उरल्यार मना बेजार जाता आणि समहाव ऑर अदर आमच्या दृष्टीन आमकां दिसून येता की ओ ही सेवा इम्पॉर्टंट अशें म्हणून दिसून येता. मात्र ड्यू टू टाइम कन्स्ट्रेंट जनरली अशी उरता क्लॅश ऑफ टाइम उरचे शकता किंवा टाइम कन्स्ट्रेंट अशें जावचे शकता तेन्ना कशी आमी घेवपा देवाल इच्छे निमित्तान आसतात की त्या मात त्या वतना प्रभुजी. Why? First thing is Mataji, situation of too much seva is a great situation than having less seva. So that is the first pointer. So त्या एक fortunate situation अछि एक लेकरी की मस्त सेवा स. But one thing the word of caution is की कशी देवान भगवत गीतेन सांगचे आसा की पुरा विषय moderate असू का म्हणून. So आमगेले we have to assess our own situation because it may be possible कि some people may have the capacity कसं म्हणता पळय 100% तांगेल the level of commitment intensity इतलें आसता की they can continue on and on. But we may not be in a similar situation of doing too many things at once, because the danger of pitfall in this is ki if we take too much we might get burnout जत म्हणतात पळय आणि अशी सिच्युएशन येवचे ना की आता कांय नाका म्हाका ब्रेक जावका इतले जाल ना की आता म्हाका करचें नाका म्हणून त्या सिच्युएशनान तू so that is something we have to self assess. It may not be what is applicable to this person may not be applicable to that person, because every individual is different and every individual is having that intensity which may not be necessary from this life. Prahlad Maharaj, the intensity at 5 years was because of so much background from so many previous lives, correct? So we have to see our own kasa म्हणतात पळय own individual capacity, and that balance should be there, because balance asल्यारी we can sustain in the long term. Otherwise आम्ही too many things करचे वचून burn out जाल्यार पळय मागीर that may not be a good service in the long term, because it may actually act against our interests in the long term. So that balance is important. जी समने शयो हे सेवा पूर्ण करचे जाय नाही हे सेवा पूर्ण करचे जाय ना अशी म्हणून कडे फीलिंग येता. इनर गिल्टी सा फील जाता सेवा घेऊन फुलफिल केला त्या. No, I think absolutely there is no need to म्हणतात पळय गिल्टा feeling अशा कनच, because that is one more way of म्हणतात पळय
की ऑफ हॅव इट्स अ इगो इश्यू म्हणतात पण तशी जाता सटल वेन अहंकार आमकां अटॅक करता की तुका ह्या वे करू जायनी वे म्हूण ह्या करका आशिल्लें ना तूं म्हूण सो दॅट्स अगेन अहंकार एंटरिंग इन टू अस इन अदर स्लाय वे oh म्हाका ह्या वे करू जायनी वे म्हूण सो वी हॅव टू बी गार्डेड इन दॅट सेन्स and take a balanced approach because if our mind is telling us this then it is a subtle way in which the ahankar is attacking us in a different way हो म्हाका ह्या वे करता आशिल्लें आतां कस जन कसं लेखतली की म्हाका ह्या करू जायनी वे ह्या सेव करनी वे ना you know and you know your guru's mood करच्या ज्या आशिल्ल्या तें कसं लागलो कशी सेवा then you realize ki later you realize ki oh kashi पहिले आणि sometimes in my case what happens many a times I can't say no to anyone म्हाका कोणाला कसले सेवा मिळेल I just take it and I want to fulfill it. ते माझे intention होता. But somehow or other thought केना अशी चूक जाता की जाय नाही शिवता. Then I ask for forgiveness. But then I feel की नाही अशी जाऊचे नाशला घेऊ का जरा विचार कर कशीला. That I realize later on. ते ताजी खात्या म्हणून म्हणे की what should I do? Like prioritize केन कर का घेऊ का जरा कळना की त्यांची priority म्हणून. Right. No, whatever we do, if we do it with a lot of commitment and happiness with whatever we pick up, that is what I think will bring the best results for us and others. We are not all perfect. We can make extra commitments and lose out, but it doesn't matter in the longer term. The longer term picture is, we have to do service and experience the joy in our heart. Yeah, core no, or to frustrate then we are not experiencing the true fruits. So I think that balance can be achieved, Mataji. We may make mistakes, but that is okay. We have to beg for forgiveness then. Yes, sir. Hare Krishna. Thank you, sir. Hare Krishna. Hare Krishna. Ani कोणाले कसं comment नसल्यारी we will end the session here. Again, next session आमची आम्ही यांची भक्तिलता बीजाची आणि कसं ना dimensions असं ते आम्ही discussion करूया. हरे कृष्ण. Conclude करू. हेमा माताजी